साखळी पालिका वेंचणुकेत भाजपाक तेको दिल्ले खातीर मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी मतदारांचे उपकार मानले। फाटली 12 वर्सां हांव हांगा आमदार आशिल्ल्यान विरोधकांक मत दिवन कांयच फायदो ना हे लोकांक पटला अशें ताणें सांगलें। सगळ्यात पयली साखळेकारांचे आणि फोंडेकारांचे खूप खूप धन्यवाद। तुम्ही सगळ्यांनी भारतीय जनता पार्टीचेर पुरस्कृत केल्ल्या सगळ्या उमेदवारांचेर विश्वास दाखयलो आणि साखळे आणि फोंड्यात दोन्हीकडे भारतीय जनता पार्टी पुरस्कृत पॅनल हे बहुमतान निवडून हाडले। खरोखरच मनापासून भारतीय जनता पार्टीच्या वतीन, गोय सरकारच्या वतीन आणि वैयक्तीक तुमच्या खूप साखळेकार आणि फोंडेकारांचे आभार मानता। आणि निश्चितरित्या आम्ही गोयभर जो विकास करीत आसा, म्युनिसिपालिटी एरियांनी जो खूप व्हडलो विकास करीत आसा, साखळेत आम्ही खूप मोठ्या प्रमाणात आम्ही डेव्हलपमेंट केलं। फोंड्यातूय बी त्याच पद्धतीची डेव्हलपमेंट प्लॅन आसा आणि तो विश्वास दवरून तुम्ही सगळ्यांनी आम्ही पुरस्कृत केलेल्या सगळ्या उमेदवारांक निवडून हाडल्या त्याबद्दल धन्यवाद। साखळेन तर तुम्ही आमच्या सगळ्यातल्या सगळे उमेदवार बहुमतान निवडून दिले आणि प्रत्येकाक आम्ही म्हणटा तशें तांची काँग्रेसीक तांची जागा तुम्ही दाखयली की हांगा विरोधा खातीर विरोध करपाचो ना, तर विकासा खातीर भारतीय जनता पार्टीक वोट मारपाक जाय हे साखळेकारांनी दाखवून दिले। त्या खातीर साखळेकारांचो हांव खूप खूप आभार मानता। आणि येता ते लोकसभेक आम्ही म्हणटा की उत्तर गोंयचो आणि दक्षिण गोंयचो हे दोनूय सीट भारतीय जनता पार्टीचे निवडून येतले, कारण दक्षिणेतली आणि उत्तरेतली एक म्युनिसिपालिटी परत एकदा निवडून येयली हाच्या वयल्यान सिद्ध जाता। म्हाका परत एकदा विश्वास आसा लोकसभेक पुराय गोंयचे लोक हे भारतीय जनता पार्टीच्या वतीन रावतले